आज 18 जून गोंयचो क्रांती दीस. ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी गोंयचे मुक्तीचे चळवळींत जे जे वावुरले त्या सगळे झुजाऱ्यांक नमन. ह्या 18 जुनाचेर एक कविता आसा आमचे म्हालगडे कवी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची. कवितेचें नांवूय आसा 18 जून आनी ती आयकुपा सारकी आसा. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून. भावा तुका याद आसा 18 जून. बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नवे आशेन धडधडले. फिरग्याले मस्ते बंदेर थरथरले. समजले वावजडीत वतले म्हणून पिंजून पिंजून. भावा तुका याद आसा 18 जून. मंगळाराचो आसलो दीस. पावस नेटान पडटालो. आंब्या मुळांत कुणब्या पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस खंय साकून कोणाक खबर. ताच्या शिवावल्यान गेलीं आमचीं भुजां शिवशिवून. भावा तुका याद आसा 18 जून. थोरां पोरां आयलीं धांवत कोणाक खबर खंय साकून. जुल्माच्या तुपकांतल्यान उजागुळे गेले सुटून. मनीसपणां पडलो खून. रक्ताची ऊब मेळून भूंय आमची जाली हून. भावा तुका याद आसा 18 जून. सोडवणुकीचो आयलो दीस. उठून उबो रावलो मनीस. सगळे पास पडले तुटून. भावा तुका याद आसा 18 जून. कितले अशे आयले गेले 18 जून. आंब्या मुळांत कुडकुडटा कुणब्याचो पोर अजून. मळबाचो माटो मोडून कुपां फोडून गडगडून. जोगलां झगझगून दडकेवरी लोटून फुटून. येवून दी परत 18 जून. भावा तुका याद आसा. त्या दिसा उगडासान हाड्डे म्हजें पेट्ट अजून. भावा तुका याद आसा 18 जून. हे कवितेंत 18 जुनाची जी क्रांती आसा त्या क्रांती फाटलें जें म्हत्व आसा तें थोड्याच ह्या उतरांनी आयलां. ही क्रांती फ्रांसांत जी क्रांती जाली जिका फ्रेंच क्रांती म्हणून वळखतात वा रशियांत जी बोल्शेवीक क्रांती जाली तसली क्रांती न्हय. हातूंत हिंसा नाशिल्ली. ही अहिंसक क्रांती आशिल्ली. आनी ही क्रांती चड मोठ्या उद्दिश्टा खातीरय नाशिल्ली. ही क्रांती एका मर्यादीत उद्दिश्टा खातीर आशिल्ली. पूण जें उद्दिश्ट मागीर मर्यादीत उरलें ना तें वाडत गेलें. क्रांती कशी जाली. कोणाचोय समज जावं येता की गोंयचो क्रांती दीस म्हणटकच गोंयचे सुटकेची चळवळ वा आंदोलन त्या दिसा सुरू जालें काय म्हणून. ना, तें सुरू खूब पयलीं जालें. 1926 वर्सा डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांसई कूंज युरोपांतल्यान आपलें शिक्षण पूर्ण करून भारतांत आयले. आनी भारतांत आयले तेन्ना देशांत स्वातंत्र्याची चळवळ चलताली. त्रिस्तांव ब्रागांस कूंज हांणी ते चळवळींत वांटो घेतलो. आनी भारतीय फुडाऱ्यां कडेन संबंद राखून तांणी गोवा काँग्रेस कमिटी नांवाची एक कमिटी केली. ती कमिटी इंडियन नॅशनल काँग्रेसीक जोडली. कलकत्त्याक त्या वेळार जें काँग्रेसचें अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनाक ते हाजीर रावले.
ते फुडाऱ्यांक मेळ्ळे, फुडाऱ्यां कडेन उलयले. आनीक हेर भारतांत जें कितें घडटा तशेंच तरेचें आंदोलन गोंयांतय घडचें अशे विचारान तांणी एक एक पावल घालपाक सुरवात केली. तांणी बरयलें, तांणी पत्रकां काडलीं, तांणी एक नेमाळें सुरू केलें, कितल्योश्योच पुस्तिकां बरयल्यो आनी लोकां मदीं जागृताय करपाक आनी संघटन करपाक सुरवात केली. चडशी मुंबय, कारण गोंयांत तें करपाची परिस्थितीच नाशिल्ली. गोंयांत सिवील लिबर्टीज नाशिल्ल्यो, ताका लागून संघटन करूंक जायना, सभा घेवंक जायना, भाशण करूंक जायना, कांय सेन्सर केले बगर छापूंक जायना, अशी परिस्थिती आशिल्ली. ही परिस्थिती ते तरेच्या कामाक योग्य नाशिल्ली. म्हणून डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांस कुंज हांणी आपलो वावर मुंबय सारक्या शारांत चड केलो, थंय गोंयकार आशिल्ले. हें चालूच उरलें. मागीर एका पावंड्यार भारतीय फुडाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय परिणामाचो विचार करून ती गोवा काँग्रेस कमिटी ही मुखेल इंडियन नॅशनल काँग्रेस पासून वेगळी केली आनी स्वतंत्र रितीन तुमी काम करचें अशें थारलें. 1942 जेन्ना चलेजाव चळवळ जाली तेन्ना तातूंत पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांणी वांटो घेतलो. तांकां बंदखणूय भोगची पडली आनी ती बंदखण भोगून जातकच तांचे तकलेंत होच विचार आयलो की हेर भारतांत स्वातंत्र्या खातीर चळवळ चलता, आमी गोंयांतय ती करपाची गरज आसा. तांणी सल्लो घेतलो व्हडल्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांचो आनी तांणी तशेंच सुचयलें आनी ते गोंयांत आयले. गोंयांत आयले आनी तांणी गुप्त रितीन गोवा सेवा संघ नांवाची एक संस्था केली, जी जाहीरपणान करूंक मेळनाशिल्ली. आनी ते संस्थे मार्फतीन तांणी एक आश्रम चलयलो आनी आश्रमांत भायल्यान दाखोवपाक काम केलें तें चरख्याचेर सूत काडून त्या सुताचो लुगट करपाचें. त्या भायर वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर चर्चा करपाच्यो, जातूंत उक्तेपणान राजकारण हाडलें ना, स्वातंत्र्याची चळवळीचो प्रश्न हाडलो ना, पूण हें सगळें वयलेचाराक. कारण पुर्तुगेज ना जाल्यार करूंकच दिवचो नाशिल्लो कांय, पूण लोकां भितर तर जागृताय करपाची गरज आशिल्ली. आनी म्हणून ही जागृताय गुप्त रितीन भायल्यान हें रूप दिवन भितरल्यान लोकां भितर स्वातंत्र्या खातीर फुडें सरपाची, वावुरपाची उर्जा निर्माण करपा खातीर ते वावुरले. 1946 वर्स उजवाडलें आनी त्या वर्सा जून म्हयन्यांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत पावले. ते गोंयांत आंदोलन करूंक आयले नात. देशांत जें स्वातंत्र्याचें आंदोलन चलतालें तातूंत तांची धांवपळ चालूच आशिल्ली. तांकां विसव घेवपाची गरज आशिल्ली. हे खातीर तांची इश्ट डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस सोर्णेचे, ते दोगूय जाण बरोबर जर्मनींत शिकिल्ले आनी तांचे भितर इश्टागत आशिल्ली. डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांणी तांकां सांगलें, तुमकां विसव गरजेचो, म्हाका गोंयांत कित्याक येनात, आमगेर रावात आनी विसव घेयात. त्या प्रमाणे डॉक्टर लोहिया आयले. डॉक्टर लोहिया गोंयांत पावल्यात म्हणपाची खबर भितरल्यान ह्या स्वातंत्र्या खातीर जे जे कोण वावुरताले वा जांकां जांकां कोणाक तातूंत भितर वांटो घेवपाची इच्छा आशिल्ली ते तांकां वचून मेळूंक लागले. आनी तांचे कडल्यान गोंयांतली जी परिस्थिती आसा ती डॉक्टर लोहिया हांकां समजली. आनी हे परिस्थितींतल्यान ब्रिटीश राजवट आनी पुर्तुगेज राजवट हांचे मदलो फरक तांच्या लक्षांत आयलो. फरक हो की ब्रिटिशांच्या काळांत सिवील लिबर्टीज आशिल्ल्यो, संघटना करूंक जाताली, सभा घेवंक जाताल्यो,
सभेंत भाशणां करूंक जातालीं, पुस्तकां उजवाडावंक जातालीं, नेमाळीं उजवाडावंक जातालीं, दिसाळीं उजवाडावंक जातालीं. अती टिका सरकाराचेर जाली जाल्यार घडये सरकार कितेंय कारवाय करतालो, पूण तो मेरेन त्या वाटेक वचनाशिल्लो. गोंयची परिस्थिती सामकी वेगळी. हांगा सिवील लिबर्टीज ना, लोकांक कसलेच नागरी हक्क ना. तुज्यान संस्था घडोवंक जायना, तुज्यान सभा संमेलनां करूंक जायना, तुज्यान पत्रकां छापूंक जायना, सेन्सर करून घेवंक जाय. इतलें की लग्नाचें आमंत्रण पसून सेन्सरान पास करचें पडटालें. म्हणटकच खंयच्या थराक पुर्तुगेज राजवट पाविल्ली हाची कल्पना ताजे वेल्यान येता. हें कळटकच डॉक्टर लोहियांकय अजाप तर दिसलेंच, पूण दिसलें की हाजेर कितें तरी बेगीन उपाय करपाची गरज आसा. आनी तांणी एक थारायलें की हांगा जी परिस्थिती आसा ते परिस्थितींत एकदम मुक्तीची वा स्वातंत्र्याची मागणी करप कठीण जातलें, वो मागणी फुडें व्हरप कठीण जातलें. पयलें सोंपण म्हणून नागरी हक्क मेळोवप हें गरजेचें. आनी ते नागरी हक्क मेळटकच एक वातावरण निर्माण करूंक जाता जातूंतल्यान स्वातंत्र्याची मागणी फुडें सरूं येता. आनी हो विचार तांणी आपल्या जे कोण मेळूंक येताले, जे स्वातंत्र्य चळवळींत वावरूय करताले तांकां सांगलो. एक प्रस्न आयलो की डॉक्टर लोहिया येतले आनी हें अशें करूंक जाय हाची कल्पना कोणाक नाशिल्ली. जागृताय चलताली, पूण थळाव्या लोकांचें म्हणणें आशिल्लें आमकां आनीक इल्लो वेळ जाय. नागरी हक्कांची मागणी करपाक पसून जर एक जाहीर सभा घेतले जाल्यार आमकां तितलो लोक जमोवपाक, लोकां मदीं तें धाडस आनीक लोकां मदीं ती भावना निर्माण करपाक वेळ जाय. पूण डॉक्टर लोहिया हांचें म्हणणें अशें पडलें की वेळ काडून उपयोग ना. वेळ गेलो म्हणून ही परिस्थिती येतलीच अशेंय ना. तेन्ना वेळ वगडाय नासतना आमी हें जाता तितले बेगीन सुरू करया, मागीर फुडें व्हरप ही गजाल दुसरी. आनी ते प्रमाणे तांणी 18 जून हो दीस थारायलो. तो गोंयच्या ज्या सुटके झुजारी काम करताले तांणी मान्य केलो. आनीक 18 जूनाक मडगांवच्या मळार, ज्या मळाक आज मळाच्या एका वाट्याक लोहिया मैदान हें नांव दिल्लें आसा, आदीं थंय कांय नाशिल्लें, मळ आशिल्लें, त्या मळार जमचें अशें रकाद लोकांक पावलें. पत्रकां छापपाची परिस्थिती नाशिल्ली. हाजेर उपाय असो केलो कांय जाणांनी की लागीं जे आशिल्ले तांकां तोंडान रकाद पावयलो आनी जे पयस आशिल्ले तांकां कार्ड धाडलीं. अमूक दीस अमूक वेळ कार्डाचेर, आनी कांय ना, पोस्ट कार्डां. म्हणटकीर ती पोस्टांतल्यान लोकांक पावली. आनी 18 जूनाक कांय हजार लोक त्या मळार जमले. डॉक्टर लोहियांक मोटारीन हाडत जाल्यार तें पुलिसांच्या रोखडेंच लक्षांत वतलें हें लक्षांत धरून थळाव्या कार्यकर्त्यांनी मोटार कुशीन दवरली. आनी घोड्यांची एक कार्र, तेन्ना गोंयांत कार्र चलतालीं घोड्यांची, घोड्यांच्या एका कार्रान डॉक्टर लोहिया हांकां त्या मळार हाडले. मळार हाडटकच लोकांनी घोशणा सुरू केल्यो. भारत माता की जय, जय हिंद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जय, अशे तरेच्यो घोशणा लोकां मदल्यान उत्स्फूर्त वयर सरल्यो. आनीक डॉक्टर लोहियांनी बरोवन हाडिल्लें आपलें भाशण तें वाचपाक सुरवात केली. इतल्यांत कापितांव मिरांद फुडें सरलो, जो पुलीस खात्याचो मोठो अधिकारी आशिल्लो गोंयच्या पुर्तुगेजांच्या, आनी ताणें सांगलें तुज्यान हांगा भाशण करूंक जायना. कित्याक करूंक जायना, आपूण करतलो. आनी ते फुडें वचूंक लागले. इतल्यान कापितांव मिरांदान तांकां आडायलें
एक मत अशें आसा की कापितांव मिरांदान तांचे तकलेक पिस्तोल लायलें, पूण डॉक्टर लोहिया मात पसून हाल्ले नात. तांणी एका हातांत भाशणाचीं कागदां घेतलीं आनी दुसऱ्या हातान हळू ताजो हात कुशीन काडलो आनी वाचपाक सुरवात केली, पूण हाजी खात्री मेळना. सांगपाचें म्हळ्यार कापितांव मिरांदान तांकां भाशण करूंक दिलें ना. रोखडेंच आडायलें, तांकां अटक केली आनी तांकां घेवन मडगांवच्या पुलीस चौकेचेर गेले. तें भाशण विश्वनाथ लवंदे हांच्या हातांत तांणी दिल्लें. तांणी वाचपाक सुरवात केली, तांकांय वाचूंक दिलें ना, तांकांय अटक केली आनी पुलीस घेवन गेले. डॉक्टर लोहियांक मडगांवच्या पुलीस चौकेर थोडो वेळ दवरले आनी मागीर तांकां पणजेच्या पुलीस स्टेशनाचेर धाडले. आनीक पुर्तुगेजांनी विचार केलो की हो पुर्तुगेज नागरीक न्हय, म्हणटकच ताजेर केस घालून ताका ख्यास्त करप बी हें कठीण, आनी म्हणून डॉक्टर लोहियांक गोंयच्या शिमेर व्हरून सोडले. हांगा क्रांती जाली ती अशी की जी चळवळ विचारांचे पावंड्यार आशिल्ली, डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रॅगांस्कूंज हांणी सुरू केल्ली ती, आनी मागीर जी चळवळ गुप्ती चलताली, वयल्यान चरखो आनी सूत आनी भितरल्यान जागृताय गोंयचे मुक्ती विशींची, ह्या दोनूय गजालींचो स्फोट त्या दिसा जालो आनी ती चळवळ मार्गार आयली. ही क्रांती. कोणाचें रगत रस्त्यार पडलें ना. म्हणजे ही रक्तक्रांती न्हय, ही हिंसक क्रांती नाशिल्ली, ही अहिंसक क्रांती आशिल्ली. पूण ते क्रांतीन एक कीट पेटयली आनी ती कीट पेटयिल्ल्यान मागीर हें चालू उरलें. ताचे फाटल्यान आनीक कांय जाणांनी सत्याग्रह केलो, तांकांय धरले पुलिसांनी. मागीर पुर्तुगेजच्या मिलिटरी कोर्टान तांचे केशी चलयल्यो आनी तांकां तरेक तरांच्यो ख्यास्ती दिल्यो. कोणाक गोंयच्या बंदखणींनी धाडले, कोणाक हद्दपार करून आफ्रिकेक धाडले, तर कोणाक हद्दपार करून पुर्तुगालाक धाडले. हाचे परिणामी चळवळ मातशी थंडावली. ही चळवळ थंडावली पूण बंद जाली ना. भितरल्यान तो उजो धुमसत उरलो. म्हणजे पयलीं एक धुंवरी आशिल्ली, ती धुंवरी अकस्मात 18 जुनाक पेटिल्ली. हळू हळू परत तो उजो पालवलो, पूण ती धुंवतच आशिल्ली. 1950च्या दशकांत परत हें आंदोलन वयर सरलें. मदीं हिंसक आंदोलनूय जालें आनी परत हें सत्याग्रही आंदोलन 1950च्या दशकांत वयर सरलें. पूण पुर्तुगेज अशे ब्रिटिशां कडेन हांवें वदळ तुळो केल्ली ती हांगाय लागू जाता की पुर्तुगेज अशे की अहिंसक सत्याग्रहींचेर आर्माच्यो गुळयो घालपाक तांकां कांयच दिसनाशिल्लें. थंय ते मनीस उरनाशिल्ले, थंय ते मोनजात जाताले. आनी म्हणून सत्याग्रहींचेर, निशस्त्र सत्याग्रहींचेर तांणी गोळीबार सुरू केलो. त्या वेळार दिल्लींतल्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी भारतीयांनी गोंयांत सत्याग्रह करपाक वचचें न्हय अशें थारायलें, कारण पुर्तुगेज अशे तरेन गुळयो घालून शिमेर मारतालो. गोंयांतूय तेंच धोरण तांणी आपणायलें. आनी निमाणे कडेन जे स्वातंत्र्य सैनीक हिंसेचो मार्ग आपणायताले आनी दुसरे जे स्वातंत्र्य सैनीक अहिंसक सत्याग्रहाच्या मार्गान वचूंक सोदताले, तांकां एक गजाल पटली की ब्रिटीश वेगळे, पुर्तुगेज वेगळे. पुर्तुगेजां कडेन हे मार्ग चलचे नात. पुर्तुगेजांक धांवडायतले जाल्यार भारतीय लश्करान गोंयांत पावल घालचें पडटलें. आनी म्हणून भारत सरकारा कडेन मागणी जाली की लश्कर धाडून पुर्तुगेजांक धांवडावचें. ती रोखड्या रोखडी मान्य जाली अशी न्हय, ती मागणी करीत रावची पडलें. आनी जेन्ना
भारत सरकाराक केंद्र सरकाराकय तें पटलें तेन्ना गोंयांत लश्कर धाडून 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्त जालें पूण क्रांती सोंपली अशें म्हणूंक जायना. गोंयाक राजकीय स्वातंत्र्य मेळ्ळें. पुर्तुगेज वसाहतशायेंतल्यान गोंय मुक्त जालें आनी जे नागरी हक्क गोंयाक जाय आशिल्ले, जी लोकशाय गोंयांक जाय आशिल्ली, जें स्वातंत्र्य गोंयांक जाय आशिल्लें तें गोंयांक मेळ्ळें. पूण क्रांतीची पुराय फळां गोंयकार चाखूंक पावूंक ना आनी ती खंत डॉ. मनोहरराय सरदेसाय हांचे हे कवितेंत आसा. तितलीच 2 कडवी हांव परत वाचतां. कितले अशे आयले 18 जून, कितले अशे आयले 18 जून, आंब्या मुळांत कुटकुट्टा कुणब्याचो पोर अजून. म्हणजे त्या 18 जून 1946 तो कुडकुडटालो, पूण कवी म्हणटा की तो अजून कुडकुडटा. मळबाचो माटो मोडून, कुपां फोडून गडगडून, जोगलां झगझगून, दडकेवरी लोटून फुटून येवून दी परत 18 जून. आतां येवून दी परत 18 जून हाचो अर्थूच असो की क्रांती सोंपूंक ना, क्रांती चालूच उरूंक जाय.